आईचे सुवार्थ ऐकतल्यांक कांय सवालां दोसल्यार दुबावना. दाखल्याक वपारी बरीत रितीन उल्लेख केल्लो दिवो कितें सुचयता? उगडापी जावंक आसची गजाल कितें? सुवार्थेंतलें आयकुंचें म्हणलें उतर कितें आयकुंच्याक सुचयता? ह्या सवालांक जाप सलीस न्हय. तरी सुवार्थेची मांडावळ पळयतना आईची सुवार्ता जेजून सांगलेले वंप्याचे वपारी आणि ताच्या विवरणा उपरांत येता. देखून तांतून आईचे सुवार्थेची चावी आसा म्हणयेत. म्हणजे वंप्याचे वपारींत आणि ताच्या विवरणांत देवाचे उतर आयकुंच्याक आणि फळाबरीत जावंच्याक उलो आसलो आणि आईचे सुवार्थेचो गांच देवाच्या उतराचेर आसा तें स्पश्ट जाता. हे देशान पळयतना सर्वांक दिसचे परी दिवटणेर आसचो दिवो देवाचे उतर आणि त्या उतरा प्रेरित जिनिस सै. तेच परी देवाचे उतर दांपून आणि लिपोवन दवरूंक जायना आणि ते उतर उगडापें जायनासतना रावना. जाचे लागीं आसा ताका आनीक मेळटलें आणि जाचे लागीं ना ताणें आसा म्हूण चिंतलां तें ताचे तावन काण्ण व्हरतलें म्हणटना वंप्याचे वपारेंतल्या सुकण्यांनी कांट्या झडकुटांनी वा देवसरान आणि राटावळी आणि बदका आशेनी देवा उतर काडून वरचें मती घेता. देवाचे उतर आयकून पाळतल्यांतय मात्र तें उतर वाडता, फळ दिता आणि जिविताचें फळादीकपण चड चड दिसता. जी देवा उतराक महत्व दिनात तांचे थंय सुवार्थेन आशेवचें फळादीकपण एक सपन मात्र जावन उरता. अशें देवाच्या उतराचो गांच आईचे सुवार्थेक आणि वंप्याचे वपारीक जोडून देवाचें उतर जिवितांत कशें फळादीक जाता म्हणून दामून सांगता.